कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. कारवारात ज्येष्ठ नागरिकाल्या उपस्थितीत केलो वार्षिकोत्सव. कारवार तालुक्याच्या बाड नंदनगदाच्या तेलंग रस्ता मणशीनकट्टा अश्वत्थनारायण श्री गणपती देवस्थानाच्या रंगमाचेर ज्येष्ठ नागरिक हितरक्षणा संघ या नोंदणीकृत संस्थेन शनिवार 1 मार्च 2025 दिसा आयोजित केल्ल्या ज्येष्ठ नागरिक हितरक्षणा वार्षिकोत्सव या कार्यक्रमाचे उद्घाटन श्री SR नाईक निवृत्त कस्टम अधिकारी हेमी दिवली पेटोवन केले आणि शुभेच्छा व्यक्त केली. अध्यक्षपदार प्रोफेसर MR नाईक, अध्यक्ष ज्येष्ठ नागरिक हितरक्षणा संघ, मुखेल सोयरे म्हण श्री नरेंद्र बाळा देसाई उद्यमी तसेच मातोश्री सरोजा बाळा देसाई ट्रस्टचे अध्यक्ष, सोयरे म्हण श्री मनोज के बांदेकर नगरसभा सदस्य, मुखेल अतिथी श्री महाबळेश्वर M नाईक अध्यक्ष गजानन बाल्य भक्त मंडळ बाड कारवार हेमी माचेर आशिल्ले. या वेळार माचेर आशिल्ल्या ज्येष्ठान आपआपले उलोवप केले. मुखेल सोयरे नरेंद्र बाळा देसाई हेमी सांगले की ज्येष्ठ नागरिक आणि तेमकां समाजात मेळचो मान सन्मान हेज बद्दल प्रत्येकट्यान जीवनात जीवनशैली आत्मसात केल्यार समाजात ज्येष्ठाक व्यवस्थित न्याय मिळू शकता अशें तेमी कानमंत्र दिलो. या वेळार संघा वतीन कृष्णा नागेश नाईक हेमकां सन्मान केलो. श्री अशोक शेट्टी हेमगेल्या गणपती स्तवनान कार्यक्रमाची सुरुवात झाली. या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन श्री TG नाईक आणि श्रीमती पुष्पा S नाईक हेमी केले. अखेर राष्ट्रगीतान कार्यक्रमाची सांगता झाली. हा खूप कडेन प्रोग्राम वयता माझ्या हेमगेल हिरिया नागरिकांक हेमगेल प्रोग्राम येवच म्हणून म्हाका खूप बरें दिसता. तेमगेल युनिटी, तेमगेल प्रोग्रामाचो उत्सव आनी तेमी करची कामां अशी गोष्ट आसा की पयस दिल्यारूच काम जाता अशें न्ही. खूप लोक म्हणतात तशें पयस दिल्यार काम जाता म्हणून, तें सारकें ना. तेका युनिटी उरूंक जाय, तें कितें करचें मनोभावना उरूंक जाय, तेन्ना कितें तरी करूंक साध्य आसा ह्या सोसायटीक, ना जाल्यार साध्य ना. तुमी कितलें कितें यंग जनरेशन पळयलें उरता, यंग जनरेशना बद्दल हांव रोग उलयना. युनिटी आसा तें म्हणलें की तेमी युनिटी उरल्यार आमगे आज देश खंय तरी पावयलो. एक हांव कर्नाटक खंय तुमचे भर हांव हे पण सांगना की यंग जनरेशन अशें तशें म्हणून आमगेल परिस्थिती आमी इम्प्रुवमेंट केल्यार आमी मुखार वचूंक साध्य आसा. आतां हांव कितें करता, हांव व्हडलें काय केलो गाणी हे ते म्हणटात, पण म्हाका खबर आसा हांव कितें आज एक दिसाक हांव कितें करूंक जाय काय म्हणून काम तें मेन उरता. आता आमी देवा पांय पडूं वयता, आमकां देव आमगेल मन शुद्ध उरून त्या देवाक पांय पडल्यारच तो देव पावता. आमगेलें मन शुद्ध ना आनी आमी देवा लागीं वचून माती धाडयल्यार कांय फायदो ना. हे आमगेल मना विचार उरूंक जाय आनी हांव करचें तेंच. म्हाका खूब लोक सांगता देसाय तुका चेंजीस मागीर जीवन हांव चेंजीस करून घेतला तशें कर आणि ते करून साध्या ह्या एजार हिरिय नागरिक तेमी आशिल पायान आमी मुखार वचूंक साध्य आसा, नाजाल्यार साध्यच ना. तशें आमी देवा मानतात न्ही तशेंच आमी तेमकां मागूंक जाय, तितली रिस्पेक्ट दिवंक जाय. खंयचे एरिया आसूं आज पळया खंयचे एरियाक म्हूण तुमकां पळयता मेळना, सगळे एरियाचे आसात हिरिय नागरिक. म्हाका बरें दिसता उलयना केन्ना बरें एक गोश्ट उलयना, केन्ना केन्ना स्टेज मेळटा तेन्नाच उलयता. हा बागी सुद्दां एक फावटी RSSचे प्रोग्राम आशिल्ले, RSSचे तेन्ना RSSचे क्वेश्चन केले शिवाजी कॉलेजा पळय कितें उलयले की तेका म्हणटा अनुभव, तेका म्हणटा नॉलेज. हा तेमी करचे तेमगेल एक जिवनाची शैली ते मेन जिवनात उरूं जाय. हांव पण काय लायफाक काही चेंजीस केला, 3-3, 4-4 दिसा एक फावटी जेवपा लागून, पण ते अनुभव घेवन मुखार येयला. आमी जिवना भितर काही चेंजीस केले ना. तुमी बिलू करतल काय ना कितें, थोडो विश्वास करतल काय ना कितें, दुसऱ्यान उडयन पारे हांव खातालो आंब्याचे,
मला एक एक अनुभवानेच नुगार. आज पण मला पैसे समज खबर पैसे कसल्या का पावला पैसे झिरो. मनशान केल्ले कॅरेक्टर आणि मनशान जीवनशैली हेच मेन जीवना भितर मुखार वचूंक आमकां एक प्रेरणा मेळटा आणि कांयच नाही. आणि हिरिय नागरिक आणि तुम्ही मुखार वचूंक तुम्ही आणि खूप स्ट्रगल करचे पडटा. आता आमकां एक ऑफिस जाय आणि ते म्हणलं आता एम.आर. नायकाक आम्ही सॅल्यूट करूंक जाय. कित्याक सांगू तेगेल घरा भितर तेणें दिला. ही हेका म्हणटा सेवा. ल्हान ल्हान सेवा बरी एक सेवाच ती. तेजी सारकी सेवा आनी कांयच ना. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेल गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. आता खबर सांगता हरेश नाईक. केणी हिंगा ग्रीनफील्ड व्यापारी बंदरबांच्या विरोधात आमदार सतीश सैल हेमगेलो पाठिंबो. कारवार. अंकोला तालुक्यातल्या केणी हिंगा ग्रीनफील्ड व्यापारी बंदरबांच्या लागून स्थानिक नुस्तेकार आणि लोकांल्या चालू आशिल्ल्या संघर्षाक कारवार अंकोला मतदारसंघाचे काँग्रेस आमदार सतीश सैल आणि भाजपचे विधान परिषद सदस्य गणपती उळवेकर हेमी पाठिंबो दिलो. या आंदोलनात कसले बी राजकारण नसताना सगळ्यान एक कडे येऊन झगडू जाय असे तेमी सांगले. अंकोला हिंगा जाल्ल्या कामगार संघटनेच्या सभाभवनात केणी व्यापारी बंदर विरोधात समितीन आयोजित केलेल्या मच्छीमार स्थानिक आणि लोकप्रतिनिधीच्या बसकेत उलयताना तेमी या आंदोलनाक पाठिंबा दिलो. सरकार उत्तर कन्नड जिल्ह्यात किनारी वाठारात जायते प्रकल्प हाडटा, पण आम्ही लोकांक नाक त्या प्रकल्पाक पाठिंबा दिवचो ना. आम्ही लोकां वांगडा आसा अशें तेमी सांगले. केणी हिंगा व्यापारी बंदर बांधल्यान समुद्राच्या जीवसृष्टीचेर धोका निर्माण जातलो आणि कारवार अंकोला वाठारांतले नुस्त्याची प्रजाती नष्ट जातली. तशेंच शेती करचे बीन कठीण जातले असो इशारो समुद्र जीवशास्त्रज्ञ V.N. नाईक हेमी दिलो. ह्या वेळार उत्तर कन्नड जिल्हा हलकी समाज संघाचे अध्यक्ष हनुमंत गौडा, काँग्रेस नेता गोपाळ नाईक, अंकोला नगरपालिकेचे माजी नगराध्यक्ष अरुण नाडकर्णी, तसेच रामानंद नाईक, सुजाता गावकर, संदीप, गणपती मागरे, दीपा नाईक, उदय नाईक आणि इतर पदाधिकारी हजर आशिल्ले. ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರನ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲೂ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೇನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಉಂಟು, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಉಂಟು. ಇವತ್ತು ಅದು ಸಾಗರಮಾನ ಸ್ಕೀಮೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ. ನಾವೇನು ದುಡ್ಡಿಗಾಗ್ತದೆ? ಈಗ ನಾವು ದುಡಿದ್ರು ನಾವು ರಾಮ ಭಕ್ತರಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಗಣಪತಿ ಅಣ್ಣನ ಭಕ್ತರು. ಏನಾಗಿ ಉಂಟು ಅದೇ ಇದಲ್ಲ. ಶ್ರೀರಾಮನ ಕಥೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೊಡಿತಾರೆ, ರಾವಣನ ಕಥೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೊಡಿತಾರೆ, ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೊಡಿತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಸಹಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಏನು ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ, 5 ಪಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆದ್ದರಿಂದ ತಲೆ ಹೆಂಗೆ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಅಕ್ಕ ಮಾತಾಡಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೊನ್ನೆನೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಇವತ್ತು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ನನ್ನನ್ನು. ಅದು ನೀನು ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೀವೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ನೀವು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಆಗಿಂತ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಮೀನುಗಾರರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಇದು ಗಣಪತಿ ಉಳಬೇಕಾರ ಆವಾಜಲ್ಲ, ಅಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೀನುಗಾರ ಆವಾಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ನಾಳೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡಲಿ, ನನಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಗೆ ನಾನು ಫೇಸ್ ಮಾಡುವಂತ ತಾಕತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನನಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾರ್ದು ಋಣದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀನುಗಾರ ಋಣದಲ್ಲಿ ಶತ್ರು ಮೀನುಗಾರ ನನಗೆ ಕೊಯ್ದು ಸುಡಬೇಕಾಗುವುದು, ಬೇರೆ ಯಾರು ಬಂದು ಸುಡುವುದಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಮಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲರ ಕೂಗು ಮೀನುಗಾರ ಸಚಿವರು ಬರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. जोयडाच्या मालंबा गावात पळवूक मेळ्ळे नागरिकाक प्राणी दया प्रेम. खिंचो जीव हो आपुलकीन जास्त प्रफुल्लीत जाता, मागीर तो जीव मनुष्य आसूं किंवा पशु पक्षी जनावर आसूं, प्राणी मात्रात सुद्धा आपुलकी जिव्हाळो प्रेम पळोवंक मेळटा. हेजेच एक प्रत्यक्ष उदाहरण जोयडा तालुक्याच्या मालंबा गावात पळोवंक मेळ्ळें. मालंबा या गावात 4 दिवसां पयलीं एक माकोड येयलो. 2 दिवस तो गावात वस्तीक आशिल्लो. तेजे पयलीं कुडूल गांव हिंगा वस्तीक आशिल्लो. मालंबा गांवच्या नागरिकान या माकडाक प्रेमान लागीं करून खावू दिले. हळूहळू हात लावन मायेन पुसयले. जसजसे गांवचे लोक तेका मायेन लागीं करूं लागले, तसो तो सुद्धा मायेन लागीं येवूं लागलो. हे पळोवन ग्रामस्थान तेगेली पूजा करून पांयां पडून तेका लाडान वागयले. तेणी कोणाकच काही त्रास दिलो ना. आता तो माकड ल्हान पोरा ते व्हडा पर्यंत सगळ्यालो लाडाचो जाला. काय करणार हात लावतो बाबा. हा बजरंगबली ते बजरंगबली. जोयडा मावळिंगेच्या जंगलात जखमी अवस्थेत बिबट्याले पील. कारवार जिल्ह्याच्या जोयडा तालुक्याच्या काळीन्हईच्या देगेर आशिल्ल्या मावळिंगेच्या जंगलात कोणपा लागीं जखमी अवस्थेत एक बिबटे वाघाले पील नजरे पडल्यान नागरिकां भितर एकच धांदळ उडली. या परिसरात बिबटो जखमी अवस्थेत आशिल्ल्याची खबर मेळटाच घटनास्थळार वन अधिकारी श्री आनंद राठोड आणि कर्मचारी हजर जावन तेका प्राथमीक उपचार केले. सुमार 1.5 वर्षाचो हो बिबटो आसून झाडावेल्यान पडिल्ल्यान तो जखमी जालो उरतलो असो अंदाज वन अधिकाऱ्यान व्यक्त केला. या बिबट्याक फाटले बाजून गंभीर मार लागेल असून तेज्यान जास्त हालचाल करूं जायना अशी परिस्थिती आशिल्लो. वन अधिकाऱ्यान तेका ताब्यात घेतला. कारवार अरबी समुद्र आणि काळीन्हईचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.